तांची थोडे डिमांड्स आशिल्ले. डिमांड म्हणजे एक तर तांणी शेड आमकां बांदपाक, जे आमी ऑलरेडी तांकां बांदपाक लायलां. दुसरी म्हणजे सुलभ शौचालय, थंय उदक ना म्हणटकीर तेंय आमी फोन करून सांगलें की उदक PWD मातशें वचून पळयात. तिसरी म्हणजे कितें पेवर्स घालपाचे आशिल्ले, दॅट ऑल्सो वी हॅव सॉर्टेड आउट. आनी चवथो तांचो रिमूव द एनक्रोचमेंट म्हणून. तर तांची कोतान अशें की 8, 8:30, 9 पर्यंत थंय इतले भायले ट्रक येतात. पयलीं कितें जातालें, फक्त पाटली घेवन आंबेवाले आंबे बिंबे ते विकपी बसताले. आतां दोनूय सायडीच्यान म्हणपाक लागले ट्रक लायतात आनी द होल पॅसेज इज ब्लॉक्ड विथ द हँडकार्ट्स एवरीथींग. हें तांचेंच न्ही, म्हाका म्हजे थोडे डॉक्टर फ्रेंड्सांनी सुद्दां फोन केल्लो की अपोलोक जर वचपाक जाय जाल्यार ती आख्खी लायन ब्लॉक जाल्ली आसता. सो इट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम. आनी तेन्ना आमचो जो पळय पयलींचो हांगा चीफ ऑफिसर आशिल्लो जॉन्सन, ताणें व्हेरी एफिशियंटली शिफ्ट ड्युटीज केल्ल्यो आनी हो एनक्रोचमेंट खूब प्रमाणे कंट्रोल केल्लो. शिफ्ट ड्युटीज घालून म्हणजे 7:30 ते अमूक म्हणजे एक 8 वरांची ड्युटीज ताणें घालून ते कंट्रोल केल्ले आशिल्ले. नेक्स्ट तांचो आनीक हें आशिल्लो की सगळो जो पळय मडगांवां एनक्रोचमेंट आसा, जी पळय भाजी म्हणजे ती काणकोणची येवन लोक भाजी विकतात, चिबडां विकतात आनी कितें ते तुमी काडचे, बिकॉज देर आर डिस्टिंक्ट मार्केट स्पेसीस वीच आर क्रिएटेड. आनीक भाजी जी पळय आसात न्ही, ती इतली पयलीं 4 जाणां आशिल्लीं, आतां 8 जाणां. आतां आख्खे रस्तो भर अप टू रविंद्र भवन, वयर हांगा खंय आमचे पॉप्युलर स्कुला कडच्यान ती सगळे थंय बसतात आनी ती फूल लायन आतां भरपाक लागल्या. आय थिंक एज अ चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर शूड टेक इमिजिएट, म्हणजे ताणी एक ते नोट करपाक जाय आनी ही शूड टेक इमिजिएट एक्शन, आय फील. आनी हो सगळो जो पळय अपार्ट फ्रॉम वॉट आर द मार्केट प्रॉब्लम्स आनी तांचे बिजनस स्ट्रॅटेजीज, आय डू नॉट नो, बट आय लूक अपॉन इट एज अ चेअरपर्सन, इट इज एन एनक्रोचमेंट ऑफ द स्पेस. So I think, and in the past we had even talked to the tribal welfare board over here, कित्याक आमी ते इनॉग्रेशनाक गेल्लीं हांगा ओल्ड कोमुंदाद ऑफिस जे पळय आसा थंय. आनी थंय आमी तांकां मेंबर सेक्रेटरीक आय हॅड टोल्ड देम की तुमी एक तांचे खातीर, तुमची जे पळय गांवडोंगरीचे लोक आसात तांचे खातीर एक स्पेस आयडेंटिफाय करात. मडगांव म्युनिसिपालिटी वील हेल्प यू टू स्ट्रीमलायन एवरीथींग, पूण आयडेंटिफाय करपाचें कितें करपाचें तें काम तुमी करचें पडटलें, सो दॅट वी कॅन एकोमोडेट देम. निश्चित करता कित्याक जे गांधी मार्केटान तेंचो रेगुलर सेल चलता, जावं तेंचे बिजनस चलता, आनी हे आमचे ST लोक जे आमचे मोरपिल्ला काणकोणसान येता, स्पेशल येता, पूण ते फक्त सिजना येता. पूण तांकां सिजना येता तांकां कित्याक काडप, फक्त वर्सात 2 फावट येता. आनीक तांकां कित्याक लावन काडप. पयलीं काडटा जाल्यार म्युनिसिपालिटी, हांव सांगता, काडटा जाल्यार पयलीं गांधी मार्केट निवळ करा. जे गांधी मार्केटान इलिगल सगळे एक्टिविटी चलतात, जे कडेन सगळे गाडे आसा ते पयलीं काडा. जे लोकांक वचपाक मेळना, जावं न्यू मार्केटां बांदला मडगांव, तिगाय लोकांक सगळें वचपाक मेळना, ते पयलीं काडा. हे आमचे नीज गोंयकार हे आमचे पिकयता, हे वस्तू पिकयता आनी लोकांक फुकट म्हळ्यार सारकी सवाय भितर दिता. आनी हेच लोक आतां गांधी मार्केटांतले लोक अशें जाल्या की तांकां सवाय भितर दिवन तेंच्या हिंगच्यान व्हरून ती विकता. सर तांकां तो रेट विकपाक मेळना म्हणून आज तेंच्यांनी गांधी मार्केटाच्यान म्युनिसिपालिटीक दबाव हाडलो. सो म्युनिसिपालिटीक हांव सांगपाक सोदतां, ही म्युनिसिपालिटी आसा गोंयकाराची काय कोणाची? कित्याक जर गोंयकाराची जाल्यार हे गोंयकारांतले कोण काडपाक शकपाना आनी काडपाक आमी दिवपाचें ना. आज आमी आमचे मार्केटांतले प्रॉब्लेम घेवन येयले. आज आमी पळयतात की अख्खे मडगांव सगळ्या कडेन वेंडर्स रस्त्याचेर बसतात आनी धंदो करतात. मार्केटान गिरायक कोण येना. बँक ऑफ बरोडा कडेन दोनूय सायडींतल्यान ट्रक लायतात, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडी लायतात, धंदो करतात. सकाळचो येवपा वचपाक थंय रस्तो मेळना, पॅसेज पॅक आसता, एमर्जन्सी जाल्यार कांयच मेळना. सो आमी ते म्युनिसिपालिटीक सांगपाक येयल्ले की हांकां जो रस्त्याचेर बसतात वेंडर तांकां सगळ्यांक काड म्हणून, आनी सगळ्यांक काड म्हणून. हो आपलो तो आपलो अशें कांय ना, सगळ्यांक काडपाचें आनी क्लीन करपाचें. आज मडगांव 3 मार्केट आहा, SPD मार्केट आहा, न्यू मार्केट आहा, गांधी मार्केट आहा, 3 मार्केट आहा. तरी सुद्दां हे लोक तांकां भायर बसपाक चान्स दितात आनी मार्केटान लोक येनात. लोक आज सद्या बिजनस म्हणटा तो टप जाल्लो आहा. हे लोक सकाळचे भाजी काडून हाडटात आपल्या शेतांतल्यान, रातचे वयताना भाजी उरतात, ती पिड्ड्यार जातात. हे अक्षरशः रडटात, तितले मेहनत करून तांकां फळ मेळना. हेंच्यान कितें करपाचें? सो आमी आज CO कडेन येयल्ले, पण CO ना म्हणून आमी चेअरपर्सनाक आमचे हे गाराणे घातले. आमी आतां व्यापार हाडटाय आनी ते दितात, आनी ते आमचे कडेन वजा आमगे 5 जापा 200 रुपयान मागताय. आमकां कितें फायदा?
पयशे कोण ताका लागून तुमकां हांगा बसपाक दिनात ती. आमी आमकां तशें म्हण ती आमकां हिंगा बसताय म्हणून आमकां वचपाक दिनाय ती इतली वेपार आपणा मेळपाक जाय म्हणून आमी तशें करून दिवपा नाय न्हू आमी खंय जाल्यार वचोन दितली अशें न्हू तें हे गांवठी वेपार न्हू आमचो आमी ती आमचे कडेन येवन सवाय मागता 20 रुपया 50 रुपया वेपार तो आमकां 10 रुपया 20 रुपया मागता आमी तेंका कशें दिवप आमचे कडेन व्हरून ती मार्केटान व्हरून विकता आमी सवाय दिना म्हणून ते आमकां जाग्यार काडपाक सोदता आमी कशें दिवप आमकां कश्ट केल्लो तो आमगे गांवठी वेपार तो आमी कशें दिता तेंकां आमकां कशें परवडटले बसी तिकेटी आमचे कडेन जायना पळय आमकां येवपाक 150 रुपया खर्च लागता एक वजी घेतला 150 रुपया एक एकेशा फुडून आनी तिकीट 50 रुपया कसं जातालें आनी ही भाजी पिकता भाजी आमची सगळी गांवठी न्हू आमी मडगांवां पिकयले न्हू बाजारात गांवां पिकयले भाजी आमची आमी 1-2 म्हयने बसता न्हू अशें तशें मागीर सिजनाक न्हू हो सिजन पळय आमगे 1-2 म्हयन्याचो मागीर खंय सिजन आसा इतले टायम आमची गिरायक न्हू ती आपल्या सवाय दिना म्हणून ती बेजारता आमचे इतलेंच आनी